वारस नाशिल्ल्यो गोंयभरच्यो जमनी ताब्यात घेवंक सरकार हाडटा कायदो. मुख्यमंत्री म्हणटा आयोगान केल्ली शिफारस. विजय म्हणटा सरकार जमीन घेवन विकतलो दुसऱ्यांक. पर्यावरण संवेदनशील वाठाराच्या मसुद्यांतल्यान गांव भायर काडचे 70च्या पंचायतीची मागणी. राणा मंत्री म्हणटा प्रश्नाची तड लायता आमी लोकां बरोबर. पाड्ड्या मोटार मोखिल्ल्यान एकलो सोंपलो, दुसरो क्रिटिकल. रस्त्या कुशीक उबे आशिल्ल्यांक मोखले परवरे. ट्रका पोंदा बायल आगताक गेली. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन 14 लाखांची तोपी. सचिवालयातली पूजा नायक पुलिशेच्या ताब्यात. मुख्यमंत्री म्हणटा बळी पडचे न्ही, पूजा सचिवालयाची स्टाफ न्हीच. कर्नाटकान मागिल्ली कळसा प्रकल्पाची ईसी दिवपाचो निर्णय. केंद्रीय वायल्ड लायफ बोर्डान धुकल्लो फुडें. म्हादय एक्टिव्हिस्ट म्हणटा गोंया खातीर आयचे मरण फाल्यार. कुळेचो जीटीडीसीचो कावंटर काडात. दूधसागर टूर ऑपरेटरांची मागणी. आदी कावंटर नाशिल्लो, आतां कित्याक डेमायज तिकेट पळोवन टुरिस्ट रिटर्न. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतच्या उपस्थितीत साखळे खांडोळा. झांटये महाविद्यालयामध्ये वेगवेगळ्या शैक्षणिक उपक्रमा खातीर समजिकाय कबलात. अर्थीक फ्रॉडाच्या केशीत गोंय देशात 5व्या नंबरार. एकूण 30.46% केशी. घर मंत्रालयाच्या डाटा प्रमाण गोंयचे सायबर पुलीस करतात बरे काम, एसपी सांगता. टास्क फोर्सान केली कला अकादमी कॉम्प्लेक्साची पळोवणी. एसी आनी सावंडाचो इशू. मंगळारा पयली बसका. कलाकार विजय केंकरेच्या फुडारपणात टास्क फोर्स. जम्मू काश्मीरात आतंकी हल्ल्याचेर नॅशनल कॉन्फरन्साचो फारूक अब्दुल्ला म्हणटा पाकिस्तानान बुद्ध शिकची. काश्मीराचो पाकिस्तान जावंक दिवचे ना. इस्रायलाचो प्रधानमंत्री नेतन्याहू म्हणटा आपल्या घराचेर हल्लो करपाचे पानवळ हिजबुल्लांक भोगचे पडटले. मोठी किंमत मेजची पडटली. हिजबुल्लांक शिटकावणी. कोलकातांतल्या आरजी कार बलात्कार खुनाचे केशीत न्याय मागपा खातीर चलिल्ल्या ज्युनियर दोतोरांच्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या उपास आंदोलनाचे 17 दीस. मदरशातल्या विद्यार्थ्यांक सरकारी शाळेत घालपाविशीं एनसीपीआरच्या शिफारशीचेर सुप्रीम कोर्टाचो स्टे. छत्तीसगडात नक्षलवाद्यांच्या आड सुरक्षा दळाची चकमक चालू. बाबा सिद्दीकीच्या शूटरांक हत्यारा दिवपी मनशाक क्रायम ब्रांचीन केली अटक. आतां मेरेन केशीत 10 जाणांक अटक. गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नॉयक जेलीत कसलो त्रास जावचो न्ही म्हूण फामील करता वर्सुकी 40 लाख खर्च. लॉरेन्साच्या चुलत्यान दिली म्हायती. एक ते 19 नोव्हेंबरा मजगती एअर इंडियाच्या विमानांतल्यान आंतरराष्ट्रीय प्रवास करूंक नाकात. खलिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंग पन्नूची धमकी. एअरलायन्साक केल्ले फटीच्या बॉम्बाच्या कॉल्सांक ह्या फुडें गुन्यांव म्हूण पळयतले. नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू उलयलो. जम्मू काश्मीरातल्या गंदेरबालात आतंकवादी हल्लो. 7 बिगर काश्मीरी कामगारांक मारले. 5 जाण जखमी. एका दोतोराक मारलो. शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह. नुकते निफ्टी 24,800, सेन्सेक्स 81,400 चे रुपतो.